हांव टिका जाय जाल्यार खूब करूं शकता, मात आमचे व्यक्त्या ज्यो माचयेर हांगा उलयले, आमचे साहेब, आमचे लिडर जे आमकां मार्गदर्शन डे टू डे बेसीस करता, राजकारणान हांव नवो न्ही. रायट फ्रॉम स्कूल सेंट जॉन स्कुलान हांव शिकतालो, जाल्यार हांव हायकोर्टान पिटिशन घालून वचपाचो. 1200 ठराव जे आमचे सांखळी म्युनिसिपालिटी ज्युडिशनान वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे आमी घेतलेले, तेजे पाठपुरवणूक आमी केल्ली आसा, ती जायना. आनी केन्ना काम जावपाचें आसता त्या टायमार चीफ ऑफिसर ट्रान्सफर जाताले, तेजे खातीर आमी हायकोर्टान गेले. सांखळी म्युनिसिपालिटी इज ओन्ली म्युनिसिपालिटी आउट ऑफ 14 म्युनिसिपालिटी गोंयान आसा जेणी हायकोर्टान गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट केस घालून फक्त 3 हियरिंगान रिजल्ट हायकोर्टान दिलो. आनी हे सरकाराक आदेश दिलो की 2 म्हयन्या भितून आमचे सगळे ठराव एक्झिक्यूट करचे. आनी आमकां जो इयरली आमकां फंड लागता वेरियस प्रोजेक्ट करपाक, ते उपलब्ध करचे म्हणून हो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा. म्हाका विकास हाडोवपाचो आसलो जाल्यार हांव कोर्टान कित्याक वचपाचो? हे कोणी हाडयल्ले तुमकां हेजे वयल्यान तुमकां कोर्टाचे रिजल्टा वयल्यान कळटले. जाय जाल्यार कॉपी तुमकां RTI अंडर मागल्यार तुमकां सगळे डिटेल्स कळटले. सोडून दिया. फाटले 3 आमदाराची कारकिर्दी तुमी पळयला, तेंचे राज्य पळयला, तेंची काम करपाची पद्दत पळयला, तेंच्यांनी कितें विकास केला आनी कितें उदरगत केला ती पळयला. तेंच्यांनी लोकां खातीर कितलो आवाज केलो, लोकांचो विकास कितलो केलो आनी आपलो स्वताचो विकास कितलो केलो हे पळयला. पळयलात का ना? हांव फकत एकूच सांगूंक सोदता की म्हाका एकूच चान्स दिवन पळया. बदल ही काळाची गरज आसा की हांवूय तुमच्या सारको एक वोटरूच. हांवेनूय हे गेले 3 आमदाराक मतां मारलेली आसा. म्हाजोय मत तांकां लागू जाल्लो, ताका लागून